ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು.
ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్య. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hare God, Kati Sokrat, Karadan, Karsanya, Ondi Daud, Karsanya, Arsi Daud, Karsanya, Chit Karsanya, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. सोम्य जेजू तुझे तसलो देव आमकां दुसरो कोणी ना. ह्या संवसारांत आमकां मस्त इश्ट मित्र आसतात आनी ते सकडी आमच्या सांगात आसतात. आमच्या जिणेंत बरें आसता आसतना थोडे आमच्या जिणेंत कश्टांच्या संदर्भारी आसतात आनी तांची खरी इश्टगात आमच्या थंय दाखोवन दितात. पूण आमच्या जिणेंत आसचे ते इश्ट तांकां एक मीत आसा. कित्याक तांचें जिवीत तांकां गरजेचें, तांचें कुटुंब तांकां गरजेचें. आमच्या कश्टांक ते पावतात. पूण सोम्य जेजू ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. पूण तुजे तसलो सोडवणदार तुजे असलो देव आमकां खंडी जावन मेळना सोम्या. कित्याक तूं आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत मात्र न्ही बगार तूं आमच्या सांगाता सदांच आसताय आनी आमच्या संवसारी जिविता उपरांत आसो आमचो मोगाळ इश्ट तूं जावन आसाय. आमी भागी जावन आसो सोम्या. तुवें आमकां विसून काडलें आनी तूं आमचो सोडवणदार जावन आसाय. आमी कश्टांत आसता आसतना आनी प्रत्येक जावन सोलवणेंत आमी पडलेल्या वेळार सांपडलेल्या वेळार आमकां हात धरून उखलसो आमचो मोगाळ इश्ट तूं जावन आसाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. आमचो तूं मोग करताय आनी तुज्या मोगाक मीत मेर म्हणली ना. कित्याक हो मोग तुवें आमचो केल्लो तो हिस्पा भायलो जावन आसा. तुवें तुज्या निमाण्या जिविताच्या घडये पर्यंत आमचो संपूर्ण रितीन मोग केलाय आनी आमच्या खातीर तुज्या जिवाचें बलिदान तुवें भेटयलाय. मोगाळ सोम्य जेजू वर्तो जावन आसा तुजो मोग. तुवें तुजेंच जिवीत आमच्या खातीर खर्चिलाय. तुजें जिवीत आमच्या खातीर त्याग करून दिलाय. तुजें जिवीत आमच्या खातीर बलिदान करून भेटयलाय सोम्या. एकल्या मनशान थोड्या मनशांचो मोग करी येता, एकल्याचो मोग करी येता. पूण तुवें आमचो सगळ्यांचो मोग केलाय सोम्या. ह्या संवसारांत ताच्या सगळ्या मनशांचो मोग केलाय. कोणाक तुवें द्वेषूंक नाय, कोणाक तुवें सोडूंक नाय सोम्या. वर्तो जावन आसा तुजो मोग. आमच्या चिंतपा भायर आसा तो. आमच्या चिंतपान आटापूंक जायनातलो वर्तो तुजो मोग. मोगाळ सोम्य जेजू आयच्या दिसा ह्या आराधनाच्या वेळार आमी तुका अर्गां दिता ह्या वर्त्या मोगा खातीर. आनी आराधना आमी करता आसतना तुजे तावन आमी थोडें शिकोवंक आशेता सोम्या. कशें तुवें आमचो मोग केलाय तशेंच आमी थोड्या मापाक पुणी आमच्या जिवितांत हेराचो मोग करूंक आमकां आदार जावं म्हणून ह्या आराधनाच्या वेळार आमी मागता. मोगाळ सोम्य जेजू
तुझे आशीर्वाद आम्ही मागता हांगासर हजर असलेल्या समेस्तांचेर तुझे आशीर्वाद आमी मागोवंक आयल्या डिवायन वर्ड टीव्ही मार्फत शालोम मिनिस्ट्रीज आणि सोलोवच्या आणि तांतू भाग्यवच्या सक्कड आमच्या भावा भयणीचेर तुझे आशीर्वाद आम्ही मागोवंक आयल्या तुझ्या मोगा सारको मोग आमी करूंक पेल्यासो मोग करूंक आमकां दुखता पर्यंत मोग करूं सोम्या कित्याक तुकाच संपूर्ण रितीन खाली करणं आमच्या खातीर तुवें खाली केलाय हालेलुया Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ Praise the Lord. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ संकटाದಲ್ಲಿ बल ಕೊಡುವವನು मोगळ सुम्ये जेसू आमच्या जिन्यात कष्ट आयले वेळार आम्ही बुजयताव पूण अकरेक आम्ही सोलवताव मागीर आमच्या लागीं उतरां आसनात आमच्या जिवितांत कोणाकी कष्ट आयले वेळार दूख आयले वेळार आमच्या लागीं आसली इतली उतरां आमी उसारताव कोणी मरण पावले वेळार आमी तांकां बुजयताव पूण थोड्या वेळा उपरांत आमची उतरां खाली जातात आनी मागीर आमकां भोगता केवळ तूं मात्र खरी बुजवण दिवंक शकताय आमच्या लागीं नीज बुजवण दिवंक मनशाचें दूख थांबवंक आमच्या वरवीं आमच्या उतरांनी साथ दिना म्हणून आमकां भोगता आमी आसायक म्हणून आमकां भोगता आनी अशा संदर्भाचेर आमी म्हणटा केवळ स्वामी जेजू मात्र नीजपणी खरेपणी बुजवंक शकता म्हणून असलो मोगाळ इश्ट तूं जावन आसाय आमचो मोग केल्लो अखेर पर्यंत मोग केल्लो आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयल्लो स्वामी जेजू मोगाळ स्वामी जेजू आमी तुका आमचे नमस्कार आमचे प्रणाम अर्पिताव आमकांच आमी तुका समर्पण दिता सोम्या तुवें आमचेर वतलेल्या आनी दाखयल्या त्या वर्त्या मोगा खातीर आमी फावो न्ही तुजो मोग आमी घेवंक आमी तुजो मोग जोडूंक तरी पूण तुज्या उदारपणान आमकां सगळ्यांक तुजो मोग तुवें दिलाय ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता सोम्या अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू Organi hoglap tuka smia Jesu. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू Organi hoglap tuka smia Jesu. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू Ani hoglap tuka smia Jesu. मोगळ सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत आमचो मोग करतल्यांचो आनी तशेंच आमकां जाणा आशिल्ल्या मनशांक थोड्या मापान आमी जाणा जाता थोड्या मापान आमी समजता पूण तूं आमकां समजताय संपूर्ण रितीन आमी उलोवचे पयले आमी मागणें करचे पयले आमच्या काळजांत कितें आसा आमच्या मनांत कितें आसा तें सगळें तूं जाणाय सोम्या आमी विचारच्या आदींच तूं जाणाय मोगळा सोम्या जेजू आमी कितें वायट केलां आमी कितें वायट करता आनी कितें मुखार करूंक आसतलें हांव तें सगळें तूं जाणाय सोम्या तरी पूण कितेंच लिमिटेशन नासतना कितेंच उणेपण करनासतना आमचो तूं मोग करताय आमी मोग करतली मनशां जर तर आमच्या थंय कितेंय वायट उलयती जाल्यार आमच्या विरोध कितें चिंतीत जाल्यार आमकां कितें वायट करती जाल्यार आमकां मस्त दुखता आनी तो वळू आमचें मन मोडता आनी ताज्या मागीर तांकां पळोवंक आमकां जायना आनी ताज्या मागीर तांच्या लागीं आमकां उलोवंक आमकां मन येना तरी पूण मोगळा सोम्या जेजू आमचें सगळें जिवीत तूं जाणा आसतलो सोमी कितें आमी वायट केलां कितें आमी मुखार करूंक आसा तें सगळें जाणा आसल्यार कितेंच मीत मेर नासतना आमचो तूं मोग करताय इतलो वर्तो मोगाळ इश्ट तूं जावन आसाय तुजो मोग अपरिमीत जावन आसा अगाध जावन आसा सोम्या ह्या पासत आमी तुका अर्घ दिता ह्या सांजेच्या वेळार आमी हांगासर सांगता जमल्या मोगाळ सोम्या जेजू ह्या पवित्र दिसा तुवें आमकां दिल्लो हो पवित्र दीस तुजें पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमचो हो दीस असल्या भागी दिसा असल्या संतोष भरीत दिसा आनी बरवसाच्या दिसा आमी तुका अर्घ दिता सोम्या आमकां तुवें मरणा उपरांत पुनर्जिवंतपण असो बरवसो दाखयलाय आनी ह्या पासत आमी तुका अर्घ दिता सोम्या अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचो स्वामी जेजू कितलो वर्तो आमी गायलेल्या गीतांत पळयलें निन्नंत देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ कित्याक म्हळ्यार सासणांतावन आमचो ताणें मोग केला सासणा पर्यंत आमचो तो मोग करता आनी मुखारी आनी तशेंच आमच्या जिणेच्या अतिसड कश्टांच्या वेळार गरजेच्या वेळार दुखांच्या वेळार आनी बेजाराच्या वेळार स्वामी जेजू आमच्या सांगाता चलता असलो इश्ट ह्या संवसारांत कोणाकी मेळ्ळो ना आनी मुखार कोणाकी मेळोवंकी आसोना मोगाच्या भाव भयणीनो
आज आम्ही हांगासर आराधन करता आसतना आम्ही नियाळता सोम्यान आमच्या खातीर दिल्लें एक वर्तें देणें आनी तें जावन आसा पवित्रात्म्याचें देणें. पवित्रात्म्याचें देणें हें देणें महान देणें. हें आमी इसारन गेल्यार खंय मेळचेंच आसलें न्ही. सोम्यान ताच्या उदारपणान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. आनी त्या देखून आमचो सोमी जेजू इतलो मोगाळ इश्ट आनी असलो मोगाळ इश्ट आनी सोडवणदार ताचे तसलो हेरां कोणाकी तो मेळचो ना. ताचे बरी ताणें ह्या संवसारांत तावन वेता आसतना निमाण्या जेवणार ताच्या शिसांक ताणें आश्वासन दिलें, एश्युरन्स दिलें, प्रॉमीस. कितें म्हूण सांगल्यार तो त्या शिसां खातीर ताच्या आनी तांच्या मुखांतर आमच्या हर एकल्या खातीर पाराक्लिताक धाडटलो. आनी तो पाराक्लीत आमची मोत उजवाडायतलो आनी आमकां तो मुखार सोलोवन व्हरतलो. आमी पळयता जुवान बरली सुवार्ता जेजू निमाणे जेवणा वेळार पवित्रात्म्याक भासयता आनी त्या भासवणेन तो म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. ह्या संवसारांत मस्त इश्ट आमकां मेळटात. थोड्या तेंपा उपरांत ह्या खंडीर जावनी आमच्या जिविताच्या आवदे उपरांत ह्या तांच्या जिविताच्या आवदे उपरांत आमकां तसली इश्टगात मेळना, रावता. पूण जेजू आमकां कितें करता म्हळ्यार आमचे सांगाता तो उपरांतय रावता, अखेर पर्यंत रावता. आनी तो कितें म्हणटा म्हळ्यार तोसू सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक कोणा लागीं नितळ मन आसा, कोणा लागीं नितळ काळीज आसा, कोण ह्या पवित्र आत्म्याक आश येता तांकां तो पवित्र आत्मो धाराळ मापान मेळटा. आनी तसली भासवणी सोमी जेजू ताच्या शिसांक आनी तांच्या मुखांतर आमकां सगळ्यांक तो ही भासवणी करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी चिंतेचें म्हणना निमाण्या जेवणार आशिल्ल्या त्या शिसांक मात्र सोम्यान हो पवित्र आत्मो भासयलो म्हणून तांच्या मुखांतर आमकां हर एकल्यांक सोमी जेजू हो आत्मो आमकां भासयता आनी दिता. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयता मुखार त्याच अध्यायांत त्याच पवित्र आत्म्या विशयांत जेजू म्हणटा तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासा हाडटलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या जेजूची ही अपूर्बायची शिकवण ती आमच्या मनशा सैमा वरवीं आमच्या ज्ञापक सक्ते वरवीं ती सगळी आठ आपूण दवरूंक कश्ट सगळी तरी पूण आमकां ती साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिता आनी तो पवित्र आत्मो जेजून आमकां कितें शिकयलां ह्या पवित्र पुस्तकांत मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या जेजूची जिविताची उतरां आसात. ती उतरां आमच्या उडासान दवरूंक आनी ताजो अर्थ समजूंक आनी त्या प्रमाणे चलोवंक आमकां तो पवित्र आत्मो सकत दिता आनी बळ दिता आनी आमकां तो प्रेरण दिता. असली विशेष सकत सोम्या जेजून ताच्या शिसांक बसयली आनी आमकां सगळ्यांक बसयल्या. त्या पवित्र आत्म्याक घेतलेले शीस कशें परिवर्तन जालें आनी कशें तांणी सोम्याक धैर्यान प्रगट केलो आमकां पवित्र पुस्तकांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. त्या पवित्र आत्म्याची सकत विशेष जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो पवित्र आत्मो आमच्या हर एकल्यांतय आसा. पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्यांतय आसा. पेद्रून ताच्या पयल्या प्रवचनांत तो व्हड प्रवचनकार न्ही पूण पवित्र आत्मो देवलेल्या त्या दिसा पेद्रून सक्कड शिसांच्या बाबतीन प्रवचन केलें, प्रसंग दिलो आनी त्या प्रसंगांत तो म्हणलो कितें म्हळ्यार केदाळ तुमी सोम्या जेजूचे स्नान घेतात आनी तो व्हडलो पवित्र आत्म्याची देणी तुमी जोडतल्यात म्हणून. आमी समेस्तांनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी स्नान घेतलां आनी तो पवित्र आत्मो आमच्या हर एकल्या थंय आसा. आमी ताका भोगूंक जाय, आमी ताका भोगूंक जाय आनी आमी लाल येवन आशेवन ताका मागोवंक जाय. पवित्र आत्म्या ये मुजे थंय, पवित्र आत्म्या ये मुजे थंय,
पवित्र आत्म्या म्हाका तूं चलय, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं उर्बेवंत कर, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं बळ दे, पवित्र आत्म्या म्हजें मत उजवाडाय. म्हणून आमी लाल येवन सोम्या लागीं मागोवंक जाय, पवित्र आत्म्याक दी म्हणून. पवित्र आत्म्या लागीं एका इश्टा बरी आमी मागोवंक जाय. तो वेळ आमकां तो पवित्र आत्मो चार्ज करता, पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता आनी आमी जेजूक साक्ष दिवंक आमकां तो प्रेरण दिता. एक सोबीत कंतार आसा, आमी केदाळे ते म्हणटा, ते कंतार ह्या संदर्भाचेर आमी गावया आनी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाड सोमया म्हणून आमी मागया आनी सांगाताच पवित्र आत्म्या लागीं मागया आमी. हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये देवोन धाड तुज्या आत्म्याक. सोम्या लागीं मागया. सोमी जेजू हांगासर आसा, त्या शिसांचेर पवित्र आत्म्या धाडलेलो सोमी जेजू हांगासर आमच्या मदें आसा. सोम्या लागीं आमी मागया, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुज्या आत्म्याक, बापा धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर आमी मागया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर आसतलो तो पवित्र आत्मो ताणें वावर करचें जाल्यार आमी ताका वावर करून सोडिचें, ताका आमी वावर करून सोडिचें आनी आमी आमच्या काळीज आनी मन आमी उक्तेन दवरूंक जाय. केदाळ आमी तशें करता तो तो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसलो तो एक्टीव जाता, क्रियाळ जाता, कार्याळ जाता आनी आमी चिंतिनातली वर्ती घडिता आमच्या जिणेंत जावंक शकतात. हे कंतार आमी आतां गावया, धाड तुज्या आत्म्याक. तुमच्या येल्लो शिटींत पांच संको 11. तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. बापा धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. बापा धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव रागोन आसा. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव रागोन आसा. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. जेसू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. जीसस देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या म्हजे. दयेन ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या म्हजे. बोर आमची काळजां, बोर आमची काळजां, बोर आमची काळजां तूं
तुझ्या उच्या भोर आमची काळजा दाट तुझ्या भोर पवित्र आत्म्याने आमची जेवतो. काळजा तुझ्या पवित्र भोर आत्म्याने आमची सक्त आमच्या काळजा भाऊ-बहिणीचे. उच्या ಯಾರದರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಡ ಆಮच्या ये भाऊ-बहिणीचे. पवित्र स्वामी जेजू दाट तुझ्या ये पवित्र आत्म्या. तुझ्या शक्तिवान पत्र ये आमच्या सकताचं देवान येऊ. पवित्र आमचे परम येऊन स्वामी जेजूच्या पवित्र सकताचं देवान येऊ. ये पवित्रत्व ये देवान ये. ये पवित्रत्व देवान ये. अंगाचं सಕ್ಕಡ आमच्या भाऊ-बहिणीचे. ये देवान ये. तुझ्या शिसातही देवान येईल. स्वामी जेजूच्या पवित्रत्व सकताचं देवान येऊ. सಕ್ಕಡ मिळालेलं मागतो स्वामी जेजू. तुझ्या पवित्रत्वाच्या सकताचं देवान येऊ. सಕ್ಕಡ आमच्या भाऊ-बहिणीचे. ಯಾರದರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಡ ಭಾವ-ಬಹಿಣೀचे सकताचं देवान येऊ. ये पवित्रत्व ये देवान ये. अंगाचं सಕ್ಕಡ आमच्या भाऊ-बहिणीचे देवान ये पवित्रत्व. तुझे देणी हातचे सत्कराचे हालेलुया 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 ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र मुझे स्वामी जेजूचे नाव आम्ही प्रकट करू. स्वामी जेजूचे नाव आम्ही गाऊच्या खातीर. ये पवित्र ये देवान ये. Take possession of us, O Lord. Take possession of us, O Holy Spirit. Come upon us. Come upon us, Holy Spirit. Take possession of us. आमचे देव पवित्रत्म्या. तुझे सकत आज्ञे पवित्रत्व ये देवान ये आमच्यावर ये. आमच्या सकडा घेऊन ते बघकर. स्वामी जेजूचे नाव प्रकट करू. स्वामी जेजूचे नाव प्रकट करू. ये पवित्रत्व ये देवान ये अंगासर. सकडा आमच्या भाऊ-बहिणीच्या देवान ये पवित्रत्व. दाट पवित्रत्म्या तुझ्या. स्वामी जेजू दाट तुझ्या पवित्रत्म्या. तुझ्या आत्म्या. दाट तुझ्या आत्म्या. धर तुझ्या पवित्रात्म्या स्वामी जेजू अंगासर असलेल्या सक्कड भाऊ बहिणीचे त्या दिवसा सालांत असलेल्या सक्कड शिसांचे देवाना इल्लेबरी तो पवित्रात्मा अंगासर धाड सोम्या डिवाइन वर्ड टीव्ही मार्फत शालोम मिनिस्ट्री सलोनच्या सक्कड भाऊ बहिणीच्या काळजामान देवान ये पवित्रात्म्या स्वामी जेजूचे नाव प्रकट करू त्याच्या नावाक महिमा गाऊक देवान ये पवित्रात्म्या आमचे मोत उजवडाय शळेल आमच्या काळीज उप कर पवित्रात्म्या तुझे ससाय आम्ही मागता आमका हर एक लागी तुझे उर्पेन बर तुझे उजान बर पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये देवोनी आमच्या मध्ये हालेलुया 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 ये पवित्रात्म्या तुझे सकत आमचेर फंकई तुझे सकत आमचेर ती आमका देवोनी होती Hallelujah. 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 बघाच्या भाऊ बहिणीनो त्या पवित्रात्म्याची सकत आम्ही सकडा एक गडीभर बघूया पवित्रात्म्याचे प्रेरण नाही जाल्यार आमच्या रक्तमासानं अशें मागणे करूंक आमकां साध्य ना स्वामी जेजू ताच्या पवित्रात्म्याक धराळ मापन आमचेर ह्या घडये वत्ते आसा ताच्या पवित्रात्म्याच्या सक्त्यान आमकां भरते आसा आमच्या हर एकल्याच्या काळजामानांनी स्वामी जेजू धराळ मापन त्या सक्त्याक पवित्रात्म्याक आमकां दिते आसा मोगाच्या भाऊ बहिणीनो त्या पवित्रात्म्याची सकत आमच्या ते देवानुच्या खातीर आम्ही आशोवया आम्ही लालवया घडये पवित्रात्म्याक स्वामी जेजू आमकां धराळ मापन दिता कशें शिसांनी तांचे भिरांत दाक्षिण लज सोडनो स्वामी जेजूचें नांव व्हडल्यान गाजयलें आनी हजारांनी त्या दिसा पवित्र स्नान घेतले आणि पवित्र सभे मेळ्ळे तसलेच असरी आ स्वामी जेजू आमच्या मध्ये पवित्रात्म्या दांड करता आमच्या ते असले बिजुडाई आमच्या ते असले शळेपण आमच्या ते असले पास आमच्या ते असले सांकळी आमच्या ते असले बंदड या सगळे पवित्रात्म्याच्या सक्तेवरवी स्वामी जेजू आयच्या दिसा घडये खाण उडायचे
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उत्तर ऐकूंक आम्ही आता तयार जाऊया. उभी राहूया. सडाणीस जिजतून सुसाई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका सडाणीस जिजतून सुसाई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 63 तावन 65 वाक्य. जीव दिवसो प्रेरकात्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत मानिनात आसले. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांव तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना. देवाचें उतार हें. आदल्या हप्त्यांत आमी नियाळ केल्लो जावन आसा पवित्रत्म्या जिवन मुस्त कश्टांचें. आमचें हांव सोमा आसल्यार तूं सोमा आसल्यार आमच्या बोवरी आसच्यो संगती नियंत्रण हाडूंक म्हजे वरवीं आनी तुजे वरवीं असाध्य जावन आसा. आमी कितलींय जिवन घटमूट जाल्यार तकलेंत जाणवोन जाल्यार ह्या पयशांनी ग्रेसकाय आसल्यार आमच्या बोवरी आसच्यो संगतीक नियंत्रण करूंक म्हजे वरवीं आनी तुजे वरवीं असाध्य जावन आसा. त्या देखून पवित्रत्म्याच्या सक्ते विणे हांवें आनी तुवें समाधानाचें जीवन जिवंक असाध्य. आयच्या दिसा स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरकात्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. आमी जायते फावटी मनीस उपकारता म्हूण चिंतून मनशां ते असले जाणवाय उपयोग करता म्हणून आमी जाय तितलें शिकप जोडूंक पुरो. या आमचे कूड घट करूंक जाय तितलें एक्सरसायज करूंक पुरो. कितले घटमूट व्यक्ती जाल्यार परचे फावटी आमी जाणा कोरोना आयिल्ल्या वेळार घटमूट एक्सरसायज करतले व्यक्ती संपूर्ण तरान ते तांकां निश्क्रीय जाल्यात या आनी थोडे मरण पावल्यात. कांय करूंक जावना. मस्त पयशे आशिल्ले व्यक्ती ते मरण पावल्यात. दुबळो धाकटो ताका उरल्यांच्या मागण्याद्वारे तो जिवंत आजुनी आसा. पिडा आयल्यार तो गूण जाला मोगाच्यान. आनी थंय जावन आसा जिविताचें सत. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, जीव दिवचो तो प्रेरकत्व म्हजे थंय आनी तुजे थंय कार्याळ जावचे खातीर आमी हे 3 दिसांचें मागणें आमी दवरलां मोगाच्यान. आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ ह्या उतरांचो दुसरो पार्ट करता आसतना उडास दवरया. 2 तरेचीं सैमां आसात, मनशा सैम आनी आत्मीक सैम. आत्मीक सैम आसल्या वेळार मात्र हांवान तूं वत्तड नासतना जिवन जिवंक शकता. जर तर मनशा सैम आसा, सदांच टेन्शन, कितलें केल्यार टेन्शन आमचे तावन सुकोवन गेल्लें ना. मस्त काम आमी करता, फळ येना. मस्त बोटी आमी आनेकल्या व्यक्तीचो मोग करता, पूण त्या व्यक्तीक हांवें मोग केला म्हणून कळना, त्या व्यक्तीतून म्हाका मोग या प्रतिफळ मेळटा आसतना. जाय तितलीं कामां हांव तूं जिवितांत करता आनी त्या करता आसतना म्हाका तुका मस्त त्रास दिसता मोगाच्यान. त्या देखून समाधान म्हाका आनी तुज्या जिवितांत समाधानाचें जिवन जिवंक जाय जाल्यार म्हाका आनी तुका पवित्रत्म्याची गरज जावन आसा. कोणाक कार ड्रायव्हिंग उत्ता तांकां जाणात. आमी पयलें मॅन्युअल स्टेरींग आशिल्लें. आमी कारार शिकता आसतना अशें करून बारीक कश्टांनी गुंडावचें. आतां पावर स्टेरींग येला, एका बोटान टक्का करून गुंडायत, अशें धाकट्या बोटांनी गुंडायत. डिफरन्स. मॅन्युअल स्टेरींगांत बॉल घालून कश्टांनी आमी गाडी व्हेल्यार पावर स्टेरींगांत
एका धाकट्या बोटांनी आमकां सोडूंक जाता कित्याक थंयसर पावर आसा आनी त्या देखून ते स्टेरिंगाक म्हजें बळ चड गरज ना. पेंतकोस्ताच्या दिसा उज्याच्यो जिबो देंवले आमी आयकले आनी त्या उज्याच्यो जिबो मनशाच्या स्वाभावीक जिबा मुखांतर ते उलोवंक लागले. मनशाची स्वाभावीक जीब त्या सांत पेद्रूची जावंक पुरो या उरल्या सिसान जावंक पुरो भारी थंड आसली. ते कोणायकी सांगूंक तांकां उलोवंक भंय आसलें. पूण केदाळा ती पवित्रत्वाच्या उज्याची जीब मनशाच्या जिबा मुखांत उलोवंक शकली की ते पावरफुल रितीन उलोवंक शकली, जायत्या आत्म्यांक बदलावण करूंक शकली. आनी त्या देखून पवित्रत्व जर तर आमचे सवय आसा आमचें जिवन नियंत्रण सुलभाचें जावन आसा. आनी त्या देखून आदल्या हप्त्यान आमी नियाळ केलो खंयचे पुरो आतां आमी जाणाव पवित्रत्म्या विणय म्हजें आनी तुजें जिवन कश्टांचें जावन आसा, पवित्रत्म्या संगी जिवन सुलभाचें जावन आसा. तर कितें करी जाय आमी पवित्रत्म्या विशीं जायतें जाणाव पूण ह्या म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्रत्व क्रियाळ जावन आसा जाल्यार कितें करी जाय. ह्या खातीर पयलें मॅट आमी आदल्या हप्त्यांत नियाळ केल्लें जावन आसा. आमी पातकाचें बोगसाणें मागून कुमसार जावन आयच्या दिसा येवचें म्हूण आमी आदल्या हप्त्यांत आमी येवचिल्लें. आनी हांव चिंता साबार आनी खंडीत जावन कुमसार जावन आयल्यान ह्या घरा तांच्यांतल्याक पाश्चाताप पावोन एका दुसऱ्या मॅटाक आज हांगासर आमी आयल्या. दुसरें मॅट सांगलें जावन आसा देवाचें उतार नियाळ करी जाय आनी देवाचें उतार वचून तें नियाळ करी जाय कित्याक देवाच्या उतरांत सकत आसा आनी तें सकत म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसचें पवित्रत्व क्रियाळ जिवाळ करूंक शकता. आज तिसरें चवथें आनी पंचवें मॅट आमी पळयतले. हांव तिसरें मॅट जावन आसा पवित्रत्व्या संगी संभाशण करचें. तें कशें उलोवचें पवित्रत्व्या लागीं कशें उलोवचें. मुस्तुपुटी आमकां कशें उलोवचें म्हूण कोत्तना मनीस आसल्या तेडे आमी उलयता पूण पवित्रत्व तो एक व्यक्ती जावन आसा. बौतिस्माद्वारी आमचे थंय पवित्रत्व थंय आयलां, क्रिस्माद्वारी थीर जाला आनी तो पवित्रत्व म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. आनी ह्या पवित्रत्व्या लागीं हांवें आनी तुवें उलोवंक जाय. कशें उलोवचें. जावंक पुरो हांव जेवतां सांगचें पवित्रत्म्या हांव आतां जेवतां तूं आशिर्वाद कर. हांव न्हिदोंक वेता काम करता हांव काम करता हांव आतां सोलोवन वेता तूं म्हजे सांगाता हे पवित्रत्म्या. केदाळा हांव आनी तूं हर एका जिविताच्या घडयेंत त्या पवित्रत्व म्हज्या सांगात आसा तो व्यक्ती म्हजे लागीं आसा. त्या व्यक्ती लागीं हांव उलोवंक धरतां थंयसर म्हजे थंय आनी तुजे थंय बदलावण प्रारंभ जाता. तो पवित्रत्व लागीं हांवें आनी तुवें उलोवंक जाय हर एका घडये. जें कितें हांव उलयत आसतना जर तर पवित्रत्व म्हाका प्रेरण दिता त्या उतरांक म्हज्या जिबेंत सकत आसता. त्या देखून पयलें मॅट आमी काडूंक जाय ताचे लागीं उलोवचें कशें ताचे लागीं उलोवंक हांवें तुवें प्रयत्न करीत जाय. आनी ह्या संगती वेळार उडास दवरी जाय हर एका संगतींत थँक्यू होली स्पिरीट. पवित्रत्म्या तुका थँक्यू, पवित्रत्म्या तुका थँक्यू, जेसूस तुका थँक्यू, बापा तुका अर्घा. ते अर्घा होगळा पो निरंतर आमच्या जिबेंत आमच्या काळजांत व्हडल्या वेळार थंयसर बळादीक तरान सकत पवित्रत्म्याचें वळटा मोगाचें न्हू. तेच प्रमाणे आमच्या काळजांत हांव न्हू निरंतर किर्तनां आनी गायनां काळजांत हांव येसय. त्या देखून कोलोसकारांक बरयल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 16वें आनी 17वें वाक्य म्हणटा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्घां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कट सोम्यान जेसूच्या नवीन करा आनी ताचे मारिफात देवा बापाक अर्घां दिया. निरंतर किर्तनां गायनां अर्घां होगळाप आव्हान तूं दिल्ल्या वेळार पवित्रत्व बळादीक तरान क्रियाळ जावन म्हजे थंय आनी तुजे थंय वावर करूंक शकता मोगाचें. आनीक मॅट मुखार वचचें जाल्यार ताजे लागीं उलयचें स्पंदन करी जाय मात्र न्ही ताजो थाळो हांवें तुवें आयकासय. तो थाळो जर तर आयकचे जाल्यार भायलो थाळो उडू जाय ते उणें आसा जे आनी आमी
हो थाळो तो मोवाळ थाळो आयकोंक मगच्यान तेजे थंय अंतस्कन उगडून आसा जाय. जर तर व्हडलें सावंड जाता जाल्यार त्या आमकां फॅनाचो आवाज कोणाय घरांनी आयकना. जर तर रातीक न्हिदल्या वेळार फॅनाचो आवाज व्हडल्यान आयकता. कित्याक उरलें पुरो शांत जालां फॅनाचो आवाज बऱ्या तरेन आयकता. त्याच प्रमाणे मुझ्यान तुज्या जिवितांत उरलें बिजी फेसबुक वॉट्सअप इंस्टाग्राम आनी तें काम हें काम सबार संगतीनी हांव हातूंत बिजी आसल्या वेळार थासो थाळो म्हाका तुका आयकत आसना. केदाळा हांव हातूंत शांतपणी आसा थंयसर तो मुचे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवंक प्रारंभ करता. मोगाच्यानो सामुएलाच्या जिवनांत तेंच जाल्लें. पयल्या सामुएलाच्यांत 3ऱ्या अध्यायांत 9व्या वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार सामुएलाक तो थाळो आयकता. न्हिदल्या कडेन तो थाळो आयकता आनी तो कितें ताळो म्हूण तो नेणा आसलो. त्या वेळार ताज्या गुरू कडेन तो येता आनी सांगता म्हाका आपयलें गी तुवें. ना तुका आपोवंक ना. आनी तो म्हणटा ताणें त्या गुरून म्हणटा ताका तूं न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताजेशी उबे रावलो आनी आदले पर्यंत ताणें उलो केलो सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली उलय सुमया तुजो सेवाक तुजो आयकता. मोगाचें आज साबार कडेन मागणें सगळ्यांनींतल्यान सोलोवन आसा. उडास दर्या सगळ्यांनींतल्यान मागणें सोलोवन आसा. देव आमी चिंताव आमकां साबार पोटी आन्सर करिना आयकना म्हणून. जर तर आमी इगर्जांक पळयलें लोक फुल्ल आसा. पडल्यांनी लोक फुल्ल आसा. टेम्पलांनी लोक फुल्ल आसा. सगळ्यांनी लोक भरला. तरी पूण कित्याक मागणें आयकना म्हणलें सवाल आमचे मुखार साबार मदें आसा. मोगाच्यानो आमी सगळां मागता मात्र पूण फाटीं ताजो थाळो कितें म्हणलें ताजो आयकना. जर तर हांगासर एक व्यक्ती आसा हांव टेप रेकॉर्डर ऑन करता तो उलोवन बडा 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 आवाज आयकता. संभाशण ना. जें कितें तो करता तें ताका आयकना जाल्यार कांय यूज ना. जर तर हांव म्हाका दान दूख जाल्यार एका व्हडल्या हॉस्पिटलाक गेलो आनी त्या हॉस्पिटलाक सगळें पळोवन आयलो म्हजो दान दूख रावना. जर तर हांव रिसेप्शनिस्ट कडेन वचून गेलो नर्सा कडेन उलयलो डॉक्टराच्या चेंबरा मुसर गेलो पूण डॉक्टरा कडेन उलयना जाल्यार कांयच म्हाका म्हजो दान दूख रावना. मोगाचेनो जर तर हांव डॉक्टरा कडेन उलयलो जाल्यार मात्र तूं म्हजी दूख आयकूंक शकता पूण तातूंत म्हजो दान दूख रावना. केदाळा डॉक्टर उलयल्लें हांव आयकता आनी त्या डॉक्टराक सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हजो तकली इशिन तिशीन बागायता या तो इंजेक्शन दितना तें हांव घेता. थासो डॉक्टराचो थाळो आयकून त्या थाळ्या प्रमाणे आयकल्या वेळार मात्र म्हजी पिडा गूण जाता. मोगाच्यान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायते फावटी हांव तूं सर्वेस्पर देवा लागीं मस्तो मागता जावंक पुरो पूण तो मागता आसतना तो सर्वेस्पराचो थाळो जर तर हांव तूं आयकना जाल्यार त्या थाळ्यांत प्रमाणे हांव तूं तो आयकून तशें करना जाल्यार म्हाका तुका पर्याय मेळना. त्या देखून उडास दर्या मोगाच्यानो सर्वेस्पराच्या त्या आत्म्या लागीं हांवें तुवें उलोवंक जाय. सर्वेस्पराच्या आत्म्यान जें कितें सांगता हांवें तुवें आयकल्या वेळार मात्र तें जावन आसा मागणें श्रेश्ठांतलें श्रेश्ठ मागणें. आज आमी जायते फावटी पळयता बडा 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 मुस्तून आमी मागणें म्हणटा. हांवें म्हणटा तुमी म्हणटा सगळें म्हणटा सगळ्या संवसारार मागणें म्हणटात. पूण ह्या मागण्याचें असल्या मागण्याचें की पवित्रत्वाचें संभाशण करचें मागणें पवित्रत्वाचें उलोवचें मागणें पवित्रत्वाचें आयकून एकामेकाक संभाशण करचें मागणें उसलें जावन आसा. मोगाच्यानो आनी त्या देखून इसाय प्रवादी म्हणटा वो लोक आपल्या वंटांनी व्यर्थ तरांनी म्हजें भजन करता. हांव तूं जायते फावटी वंटांनी मागणें म्हळें घंटे गटलें मागणें म्हळें पूण व्यर्थ जाता. मोगाच्यानो व्यर्थ जाता. त्या देखून 4थें मॅट आमी पळयलें जाल्यार 3ऱ्या मॅट आमी पळयलें जाल्यार पवित्रत्म्या लागीं उलय जाय. थाणें उलयलें आयका जाय आनी थवळ म्हज्या तुज्या जिवितांत पवित्रत्व क्रियाळ जाता. आनी किर्तन 40 पयलें वाक्य म्हणटा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली तो म्हजेशी बगवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो.
केदळा हांव अत्रेकान तो थाळो आयकूंक रावला घंटेगटला रावंक पुरो मिनटां रावंक पुरो सेकुंडां रावंक पुरो सर्वीस पुरो थोड्या वेळान येतलो आनी म्हजे लागीं उलयतलो अत्रेकान हांव रावल्या वेळार तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक तो खाण दिता मुखाच्यान त्या देखून आमी सर्वेस्परा लागीं उलया ताजो थाळो आयकून स्पंदन करया आनी हें संभाशण सर्व मागण्याचें की श्रेश्ठांतलें श्रेश्ठ मागणें जावन मागलो उपकार म्हाका तुका मेळूंक शकता मोगाच्यान चवथें मॅट आनी तें जावन आसा आमचें नियंत्रण पवित्र आत्म्याक सोडया कोणाचें नियंत्रण म्हजें आनी तुजें नियंत्रण पवित्र आत्म्याक सोडया कशें पवित्र आत्म्याक सोडचें आमचें नियंत्रण मनीस म्हळ्यार 3 भाग आसात कूड आमचीं बोगणां आमच्या कुडींत आसचीं बोगणां आनी तिसरें मुसोन तुजो आत्मो सर्वेस्परांतून आयिल्लो आत्मो आमी हर एकल्यान कितें करचें म्हळ्यार कितेंय घडी जालें आमी पयलीं बोगणां येतात कुडींत आमी रियॅक्ट करता कुडींत आमी रियॅक्शन दिता चिंत्या म्हाका एकल्यान मोगान उलयलो म्हाका इमोडियटली इमोशन्स आयले म्हजें बोगणां प्रारंभ जालें चिंत्या एका सुबीस चल्याक एक सुबीस चली दिसली ह्या सुबीस चलयेक एक सुबीस चलो आसलो बोगणां उमाळ्ळीं ताजे उपरांत कुडींत रियॅक्शन केलें पूण उडास तोरया आत्मो सांगता तशें करनाका 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 म्हणून आवाज आयकल्यार बोगणां इतलीं बळिश्ट आसात की कूड रियॅक्शन जावन जाली सबार बोटी आमकां कोणी गाळी येतलो जाल्यार चार गाळी येतलो जाल्यार इमिडियटली म्हणजे बोगणां उसांबळ जालीं कुडींत हांवें एक्शन जावन जालें हांवें फाटीं 4 गाळी येतून जाल्यो आत्मो सांगता उलय नाका सोंड सोड ताका सोंड सोड पूण त्या आत्म्याचो थाळो आयकूंक हांव तयार ना म्हजें तो असलें बोगणां इमिडियटली रियॅक्शन जाली आनी हांव कुडींत स्पंदन करून जालें पूण स्वामी जेजू क्रिस्त कितें करता स्वामी जेजू क्रिस्ताचें आमी पळयलें जाल्यार पयलें ताजो आत्मो क्रियाळ जाता ताजे उपरांत ताजें बोगणां क्रियाळ जातात ताजे उपरांत तो कुडीन स्पंदन करता आमी पळयलें जाल्यार जायतीं उदाहरणां आसात सांजू हांवच्या शुभवार्तेन 11 अध्यायान मोतमुरो वाक्य म्हणटा थंयसर लाजरस मेल्ल्या वेळार तो थंयसर वता आसतना मोतमुरेन वाक्य म्हणटा आनी ती तिजे सांगाता आयिल्ले सुदेव रडटा तें पळयोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो इंग्लिशांत करेक्ट ट्रान्सलेशन आसा इंग्लीश ट्रान्सलेशन म्हणटा वेन जीसस सॉ हर वीपिंग and the Jews who came with her also weeping, he was greatly disturbed in the spirit and deeply moved. त्याच्या आत्म्यांत पयलें स्पंदन जाता उपरांत बोगणां स्पंदन जातात ताजे उपरांत ताजी कूड स्पंदन करता त्याच प्रमाणे सांजोच्या 13व्या अध्यायान 29वें वाक्य म्हणटा After saying this, Jesus was troubled in the spirit and declared, very truly I tell you, one of you will betray me. पळय आत्मो ताजो पयलें स्पंदन करता उपरांत ताजें बोगणां स्पंदन करतात आनी उपरांत ताजो कूड स्पंदन करता उलयता सांगता त्याच प्रमाणे लोकांच्या 29वें वाक्यान पळयता तेच कडेन जेजू पवित्र आत्म्यान संतोशान बरोवन म्हणालो बापा सर्ग संवसाराच्या दनया जाणटे आनी बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें खंयसर जाल्यार जेजूच्या जिवनांत आत्मो पयलें स्पंदन करता बोगणां मागीर स्पंदन करतात मागीर कूड स्पंदन करता म्हजे थंय आनी तुजे थंय सामान्य व्यक्ती लागीं बोगणां पयलें स्पंदन करतात इमिडियटली कूड रियॅक्ट करता ताजे उपरांत आत्मो धंदो सांगता नाका 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 म्हणून ते ताकाच थंयच बसयता आमी कित्याक आमचें बोगणां चड स्पंदन करून मुखार गेलीं त्या देखून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 7व्या अध्याय 14 ते 18 वाक्यांत थंयसर 2 सैमां आमी पळयता एक पातकी सैम एक दैवीक सैम पातकी सैम इमिडियटली रियॅक्ट करता
दैवीक सैंब नाका 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 म्हणटा. आनी कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांत, पयल्या कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 14 आनी 15 वाक्य म्हणटा, पूण आपल्या सैंबा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणशें दिसतात. आत्मीक दृश्टेन व्हरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर संगती व्हरूंक शकता तरी ताका कोणाचेंय व्हरूंक जायना. त्या देखून उगडास दवरया मोगाचें न्हू. जर तर हांव बोगणांनी आनी कुडीन स्पंदन करता जाल्यार पवित्र आत्म्याक हांवें एक्टिवेट नियंत्रण दिवना. जर तर पवित्र आत्मा म्हाका नियंत्रण करता जाल्यार पवित्र आत्मा पयलें म्हजे कडेन स्पंदन करता. ह्या वरवीं म्हजें बोगणां स्पंदन करतात, ताज्या उपरांत कूड स्पंदन करता. आनी हें जावन आसा नियंत्रण असो गूठ. आनी त्या देखून आमी पळयता खंयसर रिट्रीट गेल्ल्या वेळार चड खाण जेवण मेळना. कोणी कांय उलयलें आमकां राग जायना. दीस वेता वेता गटगट आमी आत्म्यान घट जाता. आनी आत्म्यान घट जाल्ले इतलें आमची बोगणां आनी कूड अस्कस जाता. कुडीक काण केदाळे आमी दिता. सकाळीं 2 परां सांजेर, राती करेक्ट काण दिता, कूड गठ्ठ जाता. बोगणांक आमी काण दिता. आमकां जर तर मोग मेळना जाल्यार खंयसर मोग मेळटा थंयसर येता. आमकां कोणी स्विकार करना जाल्यार खंयसर स्विकार करता, ताका स्विकार करचे बरें करता. खंयसर आमकां सूख मेळटा थंयसर आमी वेता. आनी ह्या वरवीं आमचे बोगणां आमी घट करता. आत्म्याक हांव हातूं घट करूंक वचना. पूण आत्म्याक घट करचें कारण बोगसाणें म्हळ्यार कुमसार, कुमगार, देवाचें उतार, किर्तनां आनी आमी कुमगार कुमसार घेवन आमी सक्रामेंत घेवन आमचो आत्मो घट करता. केदाळ आमचो आत्मो घट जाता, पवित्र आत्मो क्रियाळ जावन म्हजे थंय आनी तुजे थंय वर्क करता. देखून 75% आमी केदाळा आत्म्याच्या सैमान आत्म्याच्या खाण दिता आनी 25% कुडीक आनी बोगणांक खाण दिता. म्हजे तेने तुजे ते आत्मो क्रियाळ जावंक शकता. त्या देखून सान पौल गलातियेकारांक बरयल्या 5 अध्याय 16 वाक्यान म्हणटा, आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला, केदाळा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करचे नात. वय मोगाचें न्हू. ह्या द्वारे हांव आनी तूं पवित्र आत्म्या थंय क्रियाळ जावंक शकता. रक्त मांसाच्या ओडण्यांक आमी म्हत्व दिनासतना आमी वचोवंक शकता. एक उदाहरण दिता. जर तर हांगा एकल्याक दोगांक मुखार आपयलें, एकल्याक ग्लासान फुल्ल उदक दवरलें आनी एकल्याक खाली ग्लास दिलो आनी दोगांयकी सांगलें, ह्या उदक आशिल्ल्या मनशाक सांगलें, पळय एक ते उदक सकयल पडून नजो, ह्या सगळ्या छापुला बोवारी येवन तुवें हे जेवण दोगांयकी धाडचें. खाली ग्लास आशिल्लो इशिनी पळयता, तिशिनी पळयता, फास्ट धांवता आनी पयलीं येवन पावता. उदक आशिल्लो, ग्लासान उदक आशिल्लो, तो बारीक अशें करून येता. कित्याक ताजें केंद्रीकृत उदकान आसता, उदक म्हणजे पडून वचो म्हणून. पवित्र आत्मो आशिल्लो व्यक्ती, पवित्र आत्म्यान भरले व्यक्ती, पवित्र आत्मो मुजे तावन वचोंक नजो म्हणून जागृतकायेन जिवन सरतात. आनी त्या देखून ती यशस्वी जावन आसात. मोगाचें न्हू. मुजे थंय आनी तुजे थंय आसचे त्या पवित्र आत्म्याक दुखय नासतना, त्या पवित्र आत्म्याक दुबाव नासतना, त्या पवित्र आत्म्याक अडकळ नासतना जियोवचें ते 5वें नियम जावन आसा. मुजे थंय आनी तुजे थंय पवित्र आत्मो क्रियाळ जावन 5वें जावन आसा. पवित्र आत्म्याक दुखयना, पवित्र आत्म्याक दुबावना, पवित्र आत्म्याक आडायना. आनी त्या देखून एफेसकारांक बरयल्या 4 अध्यायान मोठ्यान वाक्य म्हणटा, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मोन तुमी दुखयनाकात. कशें दुखयता? हांव तूं कशें दुखयता गे म्हणलें सवाल. सबा रितीनी हांव तुका दुखयता मोगाचें. सबा रितीनी मुस्तुपोटी हांव तूं ह्या पवित्र आत्म्याचें प्रामाणीकपणान ना. म्हाका तुका आशा आसा पवित्र आत्म्यान क्रियाळ जायचें म्हणून, पूण हाचे थंय आमी ना. आमच्या मतीन आमी इतलें मागणें म्हणटा, इतलें बरीं कामां करता, पवित्र आत्मा कित्याक म्हजे थंय क्रियाळ ना म्हणलें सवाल मस्त जाणांक आज दोसता, म्हाकाय दोसता, तुमकांय दोसता. एक उदाहरण दिता. धर्मदूताच्या कृत्यांत 5व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर अनानिया आनी सफीरा आसलीं.
ताणी तांचो जागो इकून दुडू हाडलो बरें काम वय की न्ही खंडीचो बरें काम सगळो तांचो जागो विकतात आनी तांकां धर्मदुता लागीं हाडटात आसूं दी तुमच्या कडेन मागण्याक येतल्यांक सगळ्यांक घट्ट खावंक मेळून दी म्हणून हाडून येतात पूण ल्हानशे अप्रमाणे खाता कितें एक गोंडो तांचे लागीं दवरतात एक गोंडो मात्र आनी आमी जाणाव तिसरें आनी चवथें वाक्य म्हणटा पेद्रोन ताका म्हळें अनानिया पवित्र आत्म्याक हे परेन ठोकून तुका मेळिल्ल्या जाग्याच्या मोल्यांतलो एक गोंडो लिपोवन दवरशें तुज्या काळजांत सैतानाक प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलोय विकचे आदी तें आज तुजीच जावन आसलें न्ही आनी विकल्या उपरांत तुका मेळिल्लो दुडूय तुजो स्वैवाज न्ही तर असलें काम करूंक तुका कोणें मोतीन घालें मनशाक न्ही देवाक तुवें फटयलें आनी हांव तूं जाणाय अनानिया सरता उपरांत जाल्यार साफिरा ते सांगता आनी सरतात हांव आनी तूं नियाळ करया मोगाचें न्हू मुस्तू आमी घंटे गटले मागणें म्हणटा मुस्तू फुडें आमी बरीं कामां करता पूण पवित्र आत्म्या थंय प्रामाणीक सांगे म्हणलें म्हजें तें आनी तुजें तें सवाल पवित्र आत्म्या थंय संभाशण करूंक जाय पवित्र आत्म्या थंय उलोवंक जाय कितलेशे फावटी हांव तूं फटी मारता कितलेशे फावटी हांव तूं दुखयता कितलेशे फावटी आमी विविध रितीने त्या पवित्र तत्वें अप्रामाणिकतांत आसा मोगाचें थंयसर अनेक सवाल आसा दुबाव करचें जाता की ना गे सांगलां ताणें जाता की ना गे सांगतात जाता की ना गे म्हणलो दुबाव आमी पळयलें एक उदाहरण दिता दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत आमी थंयसर एक घडीत पळयता थंयसर त्या आरामाच्या रायान बेन्हादादान समार्याचेर आक्रमण घाल्लें इतले कश्ट आयले की एका गाडवाच्या तकलेक 80 शेकलां रुपयाक विकून वेतालीं आनी कालदो काप रान पियावाचे कांदे 5 शेकलां रुपयाक म्हळ्यार तितलें कॉस्टली आनी राय वता आसतना एक स्त्री म्हणटा म्हाका सही कर आनी राय म्हणटा म्हज्या ना कांय करूंक जायना सरकार तो देव येयल्यार म्हज्या ना कांय करूंक जायना दयाकन म्हाका सोड ना म्हाका तुवें करीचें कितें आळे ही आनी ती स्त्री आशिल्ल्या तिणें सांगलें आज तुज्या पुताक मास्कन खाया पोटाक कांय ना खाय ना देखून फाल्यां म्हज्या पुताक खाया म्हळें आळे म्हज्या पुताक मास्कन आनी केलें आतां तिच्या पुताक लिपोवन दवरलां राय रागान सट पडटा हांव सोडचो ना अशें कितें अन्याय जाता म्हण तो चिंता बेजारान येता आनी थंयसर वता आसतना आमी पळयता 7वें अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा एलिशा म्हणटा एलिशान म्हळें सर्वेस्पराचें उतार आयका अशें म्हणटा सर्वेस्पर फाल्यां सकाळीं ह्याच वेळार समारियाच्या दरवाट्या लागीं एक माप पीठ 1 शेकलाक मेळटलें आनी 2 मापां सव 1 शेकलाक मेळटलो पूण सरदारान जाच्या बोवळ्याक राय तेंकून आशिल्लो देवाच्या मनशाक म्हळें सर्वेस्परान मोलबाचीं जनालां उक्तीं केल्यार अशें घडोवंक साध्य ना एलिशान जाप दिली तुज्याच दोळ्यांनी येतून देखतले पूण तांतलें खावंक तुका शकचो ना इतले कठीण सो दुखोळ मनशाक सो दुखोळ पवित्र म्हणजे सक्तेन एलिशा म्हणटा फाल्यां दिसा इतलें खाण मेळटलें आनी राय असो गटमोट सरदार जाणवण सरदार बळवंत सरदार म्हणटा सर्गाची जनां लोकती जाल्यार असाध्य आनी एलिशा पळयतात मागीर सांगता म्हणटा तुवें पळयतात म्हज्या शब्दाक तूं पत्यो नाय सगळें तुज्या मुखार पळयतलें पूण तूं खावंक दिवंक सो नाय आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू आरामगाराच्या सैन्याक राती खोलोग एक आवाज आयकता आनी ते चिंतात ह्या इस्रायलकारांनी कोणाचें सैन्य सहाय काडला आनी आमकां जीवशी मरता म्हणून ते पुरो अभियान धांवतात आनी थंयसर कोटकार वचून पळयत आसतना जायपूर तें खाण जेवण आसा रावळाराक विशय पावता आनी दुसऱ्या दिसा थंयसर लोक येवन लुटता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 16वें वाक्य लोकांन वचून आरामगारांचें शिबीर लुटलें तेन्ना सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे 1 माप पीठ 1 शेकलाक मेळ्ळें आनी 2 माप जोवां 1 शेकलाक मेळ्ळो 17वें 20 वाक्य संतोषाच्या कोबारान दूख लोक असो थंयसर पावलो गे ह्या सरदार थंयसर आसलो ताजे वयर गुड्ड आयतात आनी तो मनीस मरता ताच्या दोळ्या मुखार सरदाराच्या दोळ्या मुखार पळयता 1 शेकलाक कितलें खाण मेळटा ताका खावंक मेळना तो लोकांनी संतोशान भोवमान वता आसतना सर्वेस्पराक जय जेवण वता आसतना वो तांच्या पांयांक पडून मरता मोगाचें आज म्हाका तुका इंच सवाल हांव आनी तूं कितले फुटी दुबावल्या मोगाचें न्हू ह्या दुबावल्या वेळार पवित्र आत्म्याक दुखता
आनी मुझे तावन तुझे तावन तो पयस येता मोगाचे न्हू त्या देखून पवित्रत्व एक मेट मुखार वचून पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या सर्वेस्पराच्या आत्म्याक आडाय नाकात पहिल्या तेसलोनिकरांत बरयलें पत्र 5 अध्याय 19 वाक्य पवित्रत्वाच्या वाटेर आडकाळ घालनात कशी आडकाळ घालतात म्हाका आनी तुका आळसाय मागणें म्हणचें म्हळ्यार म्हाका आनी तुका सदांच निर्लक्ष आनी थोड्यांक ओवर बिजी केदाळा पळयल्या रे बिजी शिकच्या भुरग्यांक कितलें शिकल्या रे भावना शिकोंक तो शिकोंक रांदच्या मनशांक रांदचेंच करा काम करचें मजेत येयल्या मनशाक सगळो वेळ काम 24 वरां बिजी मागणें म्हणूंक टायम ना मागणें म्हणूंक टायम ना आनी त्या देखून पवित्रत्व क्रियाळ तरान जायना मोगाच्यान उडास दवरया सर्वेस्पर असो आत्मो तो क्रियाळ जावन आसा आनी ह्या आत्म्याक केदाळ हांव तूं म्हत्व दिता केदाळ ताका दुखयना केदाळ ताका आडायना केदाळ ताका दुबावना तो मुजे ते आनी तुजे ते क्रियाळ आसता आखेर करच्या पयलें मोगाचें न्हू आखरेचे 4 विचार आज सांगून आसा आनी तें जावन आसा पवित्रत्वाचें मागणें त्या व्यक्ती खंयसर आसा थंयसर आमी बसून मागया सगळे जिणेंत परिवर्तन जाता तो सावलो एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो पूण केदाळा त्या प्रवाद्याच्या पंगडान मेळ्ळो तो इमिडिएटली पवित्रत्वाच्या शक्तीन भरलो सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 10व्या अध्यायान 17 13 वाक्यान आमी पळयता साऊल सामुएला सश्चिंतावन फाटी आयलो आनी त्या भायर सरून वता आसतना थंयसर प्रवाद्याचो पंगड ताका मेळ्ळो तेन्ना देवाचो आत्मा ताजेर आयलो आनी तो तांचे सगळें प्रवादाच्या आवेशान भरलो तो प्रवादे सगळें प्रवाद करतलो तें पळोवन जाका ताचे आदी वळख आसली ताणें एकामेकाक म्हळें किशेच्या पुताक कितें जालां सावली प्रवादे मदें आसा काय आनी तांच्या एका मनशान विचारलें ताजो बापूय कोण अशें एक म्हणजे म्हणणे उपजाली सावली प्रवादे मध्ये आसा काय प्रवादपणाच्या आवेशांतलो भायर येतच तो आपल्या घरा गेलो मग खंयसर पवित्रत्व थंय सांगातपणान मागणें जाता थंयसर वचून बसा आनी केदाळ तुमी बसतात तुमी हर एकलें तुमी पवित्रत्वाच्या सक्तीन क्रियाळ जातात त्या देखून आसतल्या पयलें आमी पयर नियाळ केलें जिणे बदलीचे दुसरें वांजेल वचून नियाळ करीचे तिसरें पवित्रत्वा कडेन संभाशण करीचे चवथें पवित्रत्वाचें आमच्या जिविताचें ताका नियंत्रण दिवचें पंचवें पवित्रत्वाक दुखय नासतना ताका दुबाव नासतना ताका आडय नासतना आमी जिये जाय सगळें पवित्रत्वान भरल्या व्यक्ती सांगाता बसून आमी आराधन करी जाय आनी हें केल्ल्या वेळार आमी क्रियाळ जातले हें करूंक आमी मुखल्या 7 दिसांनी पळया पुरवान तिसरो भाग ह्या तिसरे आराधन आसतलें ओट आमी 3 पवित्रत्वाच्या शक्तीन भरच्या कितें दवरलें 4 एक जालें आज एक जालें आनी मुखल्या ब्रेस्तारा हें मागणें हाचे विशयी आसतलें पवित्रत्वान फुल्ल हर एकल्यानी जो कोण पात्र घेता हर एकल्यानी एनॉयंट जायचें आत्मीक शक्तीन भरून ओमता जाय आनी मुखलें जिवन आमचें समाधानाचें संतोशाचें आशिर्वादाचें आनी बेसांवाचें जावच्या खातीर ही मेटा ह्या हप्त्यांत आमी प्रॅक्टीस करया मुखल्या हप्त्यांत आमी मागता आसतना पळयतात सगळ्यात धराळ मापान आमचेर हर एकल्याचेर ती देंवतली क्रियाळ जातले आनी ह्या समाजांत एक साक्षी जावन सोम्या जेजू क्रिस्ताक जिवंक शकतले आमचे तरणाटे भुरगीं मुखलें जिवन तांचें आशिर्वादी जातलें कित्याक उंचल्या पावंडाक तीं पावूंक शकतलीं आमचे मालगाडीन जीं कितें आसात समाधानाचें मथारपणाचें जिवन तीं जिवंक शकतलीं कितें मिडल एज आसात मुखलें जिवन आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन जाय तितले शुभ वार्ता प्रकट करूंक सर्वेस्पर देव तांकां विविध फळांनी बरोवन सर्वेस्पर देव तांकां उपयोग करतलो आमेन. Let us look at the mighty Lord. Surrender ourselves unto the Lord. Father, we come to you in Jesus' name. Touch us and help us to grow closer to you. We surrender our mind, our body, and our spirit unto you. Lord Jesus, we pray that you start the healing of our souls. Help us to be set free from anger, decision problems, depression, and all kinds of diseases in the soul. Lord, we also surrender our body unto you. Help us to experience your healing. Lord Jesus, through your blood and through your wounds, let all our diseases be healed. All incurable and curable diseases, Lord, we surrender them unto you. We surrender our family members. We surrender each and every person who has sought for prayer and who is in the hospital
the doctors, the nurses, and all the medicines unto you. Lord, your precious blood is more than sufficient to heal and deliver each one of them. We surrender them to you, unto the holy cross and to the precious blood. Lord, sprinkle your blood upon them, cleanse them, heal them, and deliver them. Lord, we also surrender all our issues, all the problems in our lives, the financial problems, no peace in the family, and all kinds of situations and the problems we face. By the mighty grace of God, may the Holy Spirit guide us. May the Holy Spirit give us the wisdom. Lord, we pray that you grant us the grace to be at the right place at the right time and to do the right work. Help us to meet the right people at the right time, and through your grace, give us the anointing and the power to be lifted up higher and to be set free from all the problems. Amen. Hallelujah, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, purify my heart. Purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, set my life on fire. Holy Spirit, Holy Spirit, set my life on fire. Holy Spirit, set my life on fire. Holy Spirit, set my life on fire. Come, Holy Spirit, set my life on fire. Set my life on fire. Hallelujah, 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 hallelujah,
The Lord is showing that as we grow deeper in Him, the grace of the Lord will flow more in our life. I see the Lord Jesus calling individuals for a higher level of surrender to experience the Holy Spirit more deeply. The Lord is showing that He will give His gifts and the fruits. The Lord wants us to pray for the fruits of the Holy Spirit in order to sustain in His anointing and in His grace. The Lord is also healing individuals. I see the intentions being offered unto the Lord, and the fire of the Lord is coming upon the intentions, and the Lord is granting the intentions. I see few individuals being consumed by the fire of the Holy Spirit. The Holy Spirit is going to come more mightily in the coming days, and the Lord is showing the more you get filled, the more you shall desire, and I will fill you even more. The Lord is showing where there is no direction for individuals, the Lord is giving ideas and plans through the Word of God for peace in the family, for business, and for success. I see a doctor being blessed who is surrendering to the Lord right now. I see the work of the hands of individuals who is going to start new business being blessed. The Lord is showing, I will bless you like Abraham, Isaac, and Jacob. Surrender unto me. The Lord is calling us unto deep waters to grow in Him, to understand Him more, and to love Him more. Lord, we pray right now that we may be able to experience the touch of your Holy Spirit, that we may be able to grow deeper in you. Lord, send your Holy Spirit upon us. Send your Holy Spirit upon our families, that each one of us may experience deliverance, change in our families. Lord, may your Holy Spirit come more mightily in our lives, that we may experience you in person, and everything about us be transformed and transfigured into more of you. Jesus, grant us the grace to love you more. The Lord is showing He is blessing the elders today. The Lord is also granting grace in the families to spend more time on the Word of God, and the Lord is going to empower the new generation to grow closer to Him. Tu chỉ vì tiêu chế vô đó Sắc sắc vào chỉ sơ Bố xuân đà rani bố tê na Sắc lê tu sơ lơ Tu chỉ vì tiêu chế vô đó Sắc sắc vào chỉ sơ Bố xuân đà rani bố tê na Sắc lê tu sơ lơ Swagat Pavitra Pavitra Tu ka amche mo Tu ka amche mo de Tu che sakte ka bo Rao tu amche so Swagat Pavitra Swagat Pavitra Tu ka amche mo de Tu che sakte ka bo Rao tu amche so मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, त्रिएक देवाचो तिसरो जण पवित्रात्मो
हाऊ रियल इज प्रेझेंस इज, ताजें अस्तित्व कितलें खरें आनी नीज जावन आसा. जेजून ताचो पाटलाव करतल्यांक कश्ट राखून आशिल्ले, दगदणी राखून आशिल्ली सांगली ताणें. आनी ताणें हेंय सांगलें, तुमकां अधिपती मुखार राया मुखार वण व्हरतले, बडयतले तुमकां, पूण तुमी भियेवचे नाका. कित्याक त्या वेळार तुमी कितें उलयतलात आनी कशें उलयतलात पवित्र आत्मो तें तुमकां कळीत करतलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, चिंती आमी एक घडी भर. इस्काला वचनांतलो मनीस PhD केल्ल्या मनशा कडेन तो वाद विवाद करता आसतना PhD केल्लो मनीस इस्कालाक वचनांतल्या मनशा कडेन तो तर्क सोलोवंक शकना. कित्याक इस्कालाचे बागील देखानांतलो मनीस तितल्या सक्तेन आनी तितल्या राजावान तो उलयता. हे फिक्शन न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, ही काणी न्ही, ही नीज संगत जावन आसा. आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान अध्याय 14 आनी वळ 13व्या त्या वळींत आमी पळयता पेद्रू आनी जुवांव शिकप नासलेले मनीस आनी अधिकारा मुखार रावन तांणी सोम्य जेजूचें नांव परगट केलें. ह्या संवसारांतली खंयचीच सकत जशें जिवंत जेजू क्रिस्ताक बांदून घालूंक शकनांगी, तशें पवित्र आत्म्याची सकती ह्या संवसारांतली खंयचीच सकत ती आडावंक शकना आनी बांदून घालूंक शकना. तितली वर्ती बळवंत सकत सोम्य जेजू क्रिस्तान पवित्र आत्म्या थंय आमकां दिल्या. शिकप नासलेले पेद्रू आनी जुवांव धर्माच्या अधिकाऱ्या मुखार रावन, अधिपती मुखार रावन ताणें जेजू क्रिस्ताचें नांव परगट केलें धैर्यान. तांकां कितें राखून आशिल्लें ते कितेंच भियोवनात. आमी पळयता धर्मदूतांचें कृत्य पुस्तक 6 अध्याय वळ 9 आनी 10. स्तेफन पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान बरोवन बरीं कामां करीत गेलो, सुवार्थ परगट करीत गेलो आनी ताच्या लागीं ते ज्ञान आसलेले मनीस, नियमशास्त्राची जाणवाय आसलेले मनीस, त्या वेळाचे जाणटे मनीस स्तेफना लागीं तर्क केले आनी ते स्तेफना लागीं तर्क करूंक रावंक शकनात. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. स्तेफन एकलो दियकोन मात्र जावन आसलो, ह्या जाकनी तो वळतो धर्माधीश जावन नासलो, केवल एक दियकोन जावन आसलो. पूण ताजे थंय पवित्र आत्मो इतली विस्मिता करूं शकलो की आनी ते पळोवन लोक मसरान भरलो आनी ताच्या लागीं तर्क केले, पूण ते तर्क करूंक शकनात. पेद्रू आनी जुवांव शिकप नासलेले मनीस, स्तेफन केवल एक दियकोन मात्र, पूण पवित्र आत्मो तांच्या मुखांतर उलयलो आनी थंयसर तांणी सुवार्थ परगट केली. ती कोणाच्यान आडावंक जावंक ना, कोणाक आडावंक साध्य जावंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 6 आनी वळ 19 सांत पावलो आमकां सांगता, तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंते आमी कोण गे म्हणून, केदां वर्ते भाग सोम्य जेजू क्रिस्तान आमकां भाग फाव केला. आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन आसा आनी देखून आज आमी हर एकल्यान आमच्या कुडींत, आमच्या काळजांतावन मनांतावन आमी सोम्याच्या नांवाक स्तुती करूंक जाय, महिमा गावंक जाय. कित्याक आमी केवल रगत मांस न्ही, आमी देवाचें उतर परगट करता आसतना आमच्या भाव एम्पिरोरान सांगलें, देवाचें उतर वाचून मनीस खंयच्याकी उपकारना, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, आनी तो प्रेरक आत्मो आमच्या हर एकल्यान थंय वस्ती करता आनी आमकां हर एकल्याकी तो पवित्र मंदिर करता. देखून केदें वर्ते भाग सोम्य जेजून आमकां फावो केला. एक घडी भर नियाळ पळया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां कितेंच म्हणून न्ही. आनी ह्या आमच्या कुडींतावन सोम्य जेजू क्रिस्ताक आमी सदांच परगट करूंक जाय, ताच्या नांवाक महिमा आमी दिवंक जाय. सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगले प्रमाणे आमी सोम्याच्या नांवाक आमी महिमा गावंक जाय, स्तुती करूंक जाय, सर्गीय आनी संवसारी सोम्याचें नांव वर्तें करूंक जाय. कित्याक त्या नांवा प्रास वर्तें नांव दुसरें ना. पेद्रून आनी जुवांवन आनी दियकोन स्तेफनान सोम्याची सुवार्थ परगट केली आनी बुद्धवान मनशांक तांच्या लागीं तर्काक रावंक जावना. केदें वर्तें भाग मोगाच्या भाव भयणीनो,
आम्ही चिंतू पुरो तांचे बरी आमकांय ती सकत मेळ्ळी जाल्या म्हणून आम्ही चिंचे नाका मोगाच्या भाव भयणीनो ती सकत आमच्या हर एकल्या थंय आसा पवित्र स्नानांत देवान आमच्या थंय ती दवरल्या आम्ही त्या सकत ती पवित्र आत्म्याची सकत आम्ही मागे ह्या संदर्भाचेर कशें स्विच घालता आसतना दिव पर्स जळटा त्याच प्रमाणे आज या सक्रामेंताच्या आराधनात आम्ही भाग घेता आसतना पवित्र आत्म्याक आम्ही मागता आसतना ती पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या हर एकल्यान थंय आज जीव जाता क्रियाळ जाता कार्याळ जाता आणि त्या देखून आम्ही कांतार म्हणटा आसतना गायता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या भितर आशिल्ली ती क्रियाळ जावंक परतेने पवटी आणि आम्ही सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान सगळ्या आमच्या जिवान सोम्याचे नाव प्रकट करू त्या पवित्र आत्म्याची सकत क्रिया जावच्या खातीर हे कंतार गावन पवित्र आत्म्याची सकत आम्ही आता मागया दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये त्या लावून जेजूच्या दैविक मोगान आमकां पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता आसतना आज तो आमकां हर एकल्या की जेजूच्या दैविक मोगान आमकां त्या लावून दी म्हणून मागया आणि तसेच आमच्या थंय शेळिल्ली आमची क्रिस्ती जिणी आसा जाल्यार आम्ही शेळ्या जाल्यार क्रिस्ती जिणेंत आमकां आज पवित्र आत्मो उर्बेवंत करूं पवित्र आत्म्याचो उजो आज आमचे थंय पेटो आनी आमकां हर एकल्या की उर्बेन भरूं दी आनी त्या उर्बेन भरता आसतना आमी सोम्याचें नांव प्रगट करूं पावो तुमच्या हळदिव्या करतिलें पाण संको 13 दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या ते लावन जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं पवित्र कर पवित्र आत्म्या आमकां तूं रूपीत कर दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये ते लावन जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर शेळिल्ली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तूं मोर दिवून तुजी देणी शेळिल्ली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तूं मोर दिवून तुजी देणी एकवट आमचो सदां वाडयसर एकवट आमचो सदां वाडयसर हवरता दिवो तुजे कृपेन सड भावरता दिवो तुजे कृपेन सड दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर पवित्र आत्म्या आमकां तूं रूपीत कर दुखुल्ली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशेवन आसा दुखुल्ली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशेवन आसा मोगावच्यान तुज्या ती आस गुण कर मोगावच्यान तुज्या ती आस गुण कर संतोषान भरून जिणी पावन तूं कर संतोषान भरून जिणी पावन तूं कर दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं
जेजूच्या दैवी आमका दुरुपीत कर. आमका दुरुपीत कर पवित्र आत्म्या. आमका दुरुपीत कर पवित्र आत्म्या. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून देवोन ये. आमच्यातून देवोन ये पवित्र आत्म्या. जेजूच्या दैवी आमका दुरुपीत कर. आमका दुरुपीत कर पवित्र आत्म्या. जेजूच्या मोगान आमका दुरुपीत कर पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्यावर मुशाल तुझ्या उच्चान. मगाच्या भाऊ बहिणीनो, आम्ही गेले त्या आमच्या या आराधनात आज आणि येऊनच्या आराधनात पवित्र आत्म्याच्या सांगता आम्ही कसे समकोनचे आणि पवित्र आत्मा आमच्या भितर असलो कसे ताने आमच्या विषय आमच्या थंय क्रियाळ जावचे ताच्या सक्तेन कशे आम्ही स्वामी जेजू क्रिस्ता महिमान दिवचे या विषयात आम्ही नियाळून असाव. या आराधनाच्या वेळार स्वामी जेजू खरोच आमच्या मध्ये हजर असून त्या पवित्र आत्म्याचे सगत समेस्तांक आयच्या दिसा दितात. डिवाइन वर्ड टीव्ही मार्फत शालोम मिनिस्ट्री सोलोनच्या सक्कड भावा बहिणीक आणि तू भाग्य त्याला हर एकल्यांकी तो दिता. मुकल्या दिसांनी त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमका धराळ मापन स्वामी जेजू आमच्या हर एकल्यांचेर आमच्या कुटुंबांचेर वत्ता. या आराधनाच्या वेळा जें कितें आमी मागलांगी ताजो फळ मुकल्या दिसा आमी अनुभव करता. मदर तेरेसा सगळो संसार तिका वळखता. तिरे तेरेन भाग घेतिल्ली तिने आणि तो वळते सर व्हडले नवाल असर हें सांगू ना पूण पाटी घरा वेता आसतना रेल्वे स्टेशन दशेरे जालें. भुकेल्ल्या मनशाक पळयत आसतना कश्ट जाल्ल्या मनशाक पळयत आसतना पवित्र आत्म्यान तिका प्रॉम्प्ट केलें. कशें फिलिपाक सामारियांत आसल्याक गाजा कुशिंतान्याच्या इथिओपियाच्या हिजडाच्या गाडये बराबर सल म्हणलेंगी त्याच प्रमाणे पवित्र आत्मो मदर तेरेसाक प्रॉम्प्ट करी लागलो. आणि आम्ही पळयता तिचे मुकलें जिवीत कशें बदललें आणि ताच्या उपरांत ती संवसारांतल्या सक्कड मनशांक खाली क्रिस्तांव मात न्ही बगर सक्कड मनशांक प्रेरण जावंक पावली. तिने सांगले गडीत कालच्या दिसा एका व्हिडिओचेर आमी पळयलें भोव अपूर्वचें गडीत एका भुकेल्ल्या मनशाक तिने पळयलें धाकटें भुरगें चेडूं सबार दिसा तावन तिने कान घेवं ना आणि तिने एक ब्रेड कान घेवन त्या भुरग्याक दिलो आनी म्हळें खा. आनी त्या भुरग्यान एक तू कुडको तिने त्या भुरग्यान खावंक सुरू केलो आनी उपरांत थोडो कुडको उरता आसतना ते भुरगें खाय नासतना ते उंड्या कुडको तसोच दवरी लागलें. आनी मादर तेरेसा म्हणली तूं कित्या खातीर खायनाय सबार दिसा तावन तूं जेवंक नाय न्ही तुका भूक लागता न्ही कान घे खा म्हणून. आनी ते भुरगें रड लागलें आनी म्हणलें हांव आनी खायना. कित्याक खायना ही पुता मदर तेरेसान विचारलें आनी ते भुरगें म्हणलें आनी उरलेलो कुडको हांव खायन जाल्यार मुकलें जेवण ब्रेड म्हाका कोण केदाळ दिता गी म्हणून. म्हाका भाव भयणीनो केदाळ पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसता. तो वळू आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां थंय भूक कश्ट आनी तांचे बेजाराय ती आमकां पळोवंक पवित्र आत्मा आमची मन आनी काळजां उगडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी ह्या बऱ्या कामा मुखांतर आमी सोम्य जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकता आनी तसलें ज्ञान तसली दिव्य दृष्टी आनी तसलें आमकां प्रेरण पवित्र आत्मा आमकां दिता हर एकल्यांकी. आनी त्या देखून पवित्र आत्म्या जेजून बसयलो आनी तो पवित्र आत्मा खरोच पवित्र सभेक आनी पवित्र सभेच्या जावनाच्या सांदे जावनाच्या आमकां हर एकल्यांकी तो प्रॉम्प्ट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी वावर करच्या जाग्यार जावं पुरो आमी रांदता आसतना जावं पुरो रांदपाक तयारी करता आसतना जावं पुरो घर नितळ करता आसतना जावं पुरो वस्तू मुळटा आसतना जावं पुरो आमच्या कामाच्या स्थानार आसता आसतना पवित्र आत्मा आमकां प्रॉम्प्ट करता. सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक महिमा देवंक आनी ताचें नांव उसारूंक ताची सुवार्ता प्रकट करूंक आमच्या काळीजांनी मन मुक्त दवरलें जाल्यार
पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय जिवाळ जाल्ली आमकां खंडीत बघूंक मेळटली. आमच्या काळीजांनी मोनू आमी पवित्र आत्म्याक सकते उक्ते दवरया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. स्वामी जेजू या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताणें सक्कड मनशांक आशीर्वाद दिले. आज ह्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना हांगासर आशिल्ल्यांक आनी तशेंच डिवायन वर्ड टीव्ही मार्फत भाग घेतले हर एकल्यांकी जायतें बरेंपण जालां. आयच्या दिसा ह्या आराधनांत भाग घेता आसतना कोण सगळे भलायके खातीर आशेवन आसात तांच्या खातीर आमी मागया. तुमचे सगळ्यांचे पिडा स्वामी जेजू आपूण तुमकां गुण करता. आयच्या दिसा तुमचे कंत बेजारी तुमची पयस करता. स्वामी जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान तुमकां भरता. तुमचे ते असले बांदपास आयच्या दिसा स्वामी जेजू कांड उडयता. तुमचे ते असले बिजुडाय पवित्र आत्मा आज तुमकां तांतूंत शुडक दिता. स्वामी जेजूचे नाव प्रकट करच्या खातीर पवित्र आत्म्याची देणी आयच्या दिसा या आराधनाच्या वेळार तुमकां फावो जातात. एक घडी बरो या आराधनांत भाग घेतल्या हांगासर नातिल्या पूण डिवायन वर्ड टीव्ही मार्फत या शालोम मिनिस्ट्री या आराधनांत भाग घेतल्या सक्कड आमच्या भाव भयणीक स्वामी जेजूच्या पांयां आमी समर्पण दिवया. आमच्या भावान वडलो मागणे करता सर सांगले लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स. आमकां संपूर्ण रितीन आमी स्वाम्याक समर्पण दिवया आनी स्वाम्याची सकत आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. आमच्या खातीर तशेंच ह्या आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्यांकी पवित्र आत्म्याची धराळ आशीर्वाद आनी देणी मेळच्या खातीर. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 स्वामी जेजू गुण कर. या आराधनांत भाग घेतल्या हर एक भाव भयणी गुण कर. स्वामी जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सकत वळण येऊन दे. या आराधनांत भाग घेतल्या हर एक भाव भयणी पवित्र आत्म्याचे सकत आज वळण येऊन दे. सकट भिजुडाय शेळपण सकले पैसा नसोदी पैसा स्वामी जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान भर. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उजान भर. स्वामी जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उजान तांकां भर हर एकल्यांक. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. स्वाम्याच्या आराधनाक आनी तशेंच ताच्या आशिर्वादांक आमकां आमी तयार करया. हे देवाच्या सक्रामेंताक गीत आमी गावया. Nityavoda Sakramenta Sastanama Toruya Uvinatya Rupa Bhatak Navyoriti Agaya Salvorvecha Vaskavishya Bhavartache Vardivya Sashivapak Tashipurak Ullasani Stutiza Bodhvimai Masasna Etas Kalyan Arsita प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा सोबडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय राज करताय ससनाच्या ससना